पत्रादेवी तोरच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर टोल बसोवपाचें काम युद्धपातळीचेर चालू आसा। मात ह्या टोलाक लागून लोकांच्या बोल्सांक कातर लागतली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तशेंच गोंया सावन महाराष्ट्रांत वचपी लोकांक कितलो टोल फारीक करचो पडटलो हाची म्हायती सरकारान दिवंक ना, देखून लोकांमदीं गैरसमज निर्माण जाला। जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसात त्या 66च्या महामार्गाचेर आसात आनी हांगर टोल नाक्याचें सध्या काम युद्ध पातळीचेर सुरू जाता। आणि इतिहासान आमचो जर गोंयचो इतिहास पळयलो जाल्यार गोंयच्या इतिहासान म्हटल्यार गोंयच्या सगळ्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर खंयसरच टोल नाको ना राष्ट्रीय महामार्गाक। पूण हो पयलो टोल नाको बसोवपाचें काम सध्या केंद्र सरकार कडल्यान सुरू आसा। आनी हो टोल नाको जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना जेन्ना ताचो बरोच फटको गोंयकारांक बसतलोच, त्या परस आमच्या पेडणे म्हालांतले जे शेतकरी भाव आसतले, नागरीक आसतले आणि ते सदांच आमचे पत्रादेवी हो क्रॉस करून पत्रादेवी, बांदा, सावंतवाडी हांगासर बाजाराक वयतात, भुरगीं कांय स्कुलांक वयता, कॉलेजीक वयता, व्यवसायाच्या निमतान दर दिसा वयतात, आपापल्यो गाडयो घेवन वयतात, तांकां फटको बसतलो। ताचेर मुभा सरकार कशा पद्धतीचो दितलो हाचो अजून कोणीच खुलासो करूंक ना। टोल नाको बसोवपाचें काम सुरू जाला, युद्ध पातळीचेर सुरू जाला आणि ह्या टोल नाकांतल्यान सरकारांक करोडो रुपया वाहन चालकांक कडल्यान मेळटले, हातून मातूय दुबाव ना। पूण जेन्ना पेडणे म्हालांतले नागरीक आणि गोंयचे नागरीक हो टोल नाको क्रॉस करून महाराष्ट्रान वयतले, तांकां कितलो टोल फी आसतली? पेडणे म्हालांतले ज्यो RTO गाडयो रजिस्टर आसतले तांकां मुभा आसतली काय ना, तांकां सुटका आसतली काय ना, की एखादो हांगासर तोरशा वाठारांतलो म्हणो येता किंवा मोपा वाठारांतलो मनीस बांद्या सदांच वयता, केन्ना केन्ना दिसाक 2-4 फावटी तांचे ट्रिपी आसता, तांकां एका गाडये फाटल्यान कितली फावटी मारचे पडटले हाचो विचार सरकारान केला काय? हांव निवृत्ती शिरोडकर।